सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज 7वें 9वें सांत अण्णाच्या मानाक सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया जी सगळीं आमची जाणटीं भाव भयणां ओल्ड एज होम्स हातूंत आसात तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. तांकां फावो तितली काळजी मेळची पासत तांचे सगळ्यां पासत मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता देवाक दिन वाचून क्लेवन कॉस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया मॅकेन्झी गॉन्साल्वीस बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. ही पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटूक घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलोती कुलो मारून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो ज्ञान सारून मनान चिंतून करून सारून वायट आदरान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगपान सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोण बड्या बापा तुज्या भुरग्यांचे दोया दिसकाळ तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक बोर बाबार्थान बरवंशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासोत चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोभोवतीं आसात मैदानां. पुर्वींच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका भाशणांत आनी गिलियादांत चोरवाक वचून दी. इजिप्टांतलो भायर सरलाय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आतांय आमकां विजमितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनीकूय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय अपराध रोखडेच पोक्षिताय. पोटांत राग धरिनाय पूण दया करपांत संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमच्या गुन्यांव पांयां तोडा मस्तून तांची पूड कर. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिल्लो ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुज्या विस्वाशीपण कुडीत कर आनी अब्रामाक तुजी काकूट दाखय. देवाचें उतोरें आमचो जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा
तुजी कोनवळायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे परजेचो गुन्यांव तुवें बक्षिल्ले. तिची सगळीं पातकां लिपोवन नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालो तो थंड जालोय. जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारुका, नव्यान आमकां सोडूंक एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबरी तूच आसलोय सदांकाल. पिणकेचे पिणकेंत तापूनच रावतलोय. जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवन करचो न्हय दोनिया. तुजे परजेक आनीक तुजे सवें संतोश दिवचो न्हय. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची उद्गार सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतली. हांव सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार भाव भयणीनो, दर दिसाक जेजू आमकां आपल्या बापाची खुशी करूंक आमंत्रण करता. दर दिसाक देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें, देवाची उजड आमच्या जिवितांत कितें हाचेर नियाळ करूंक तो आमकां उलोव मारता. आनी देवाचें उतर स्पश्टपणी देवाचें राज आमचे मदें येवं म्हूण दिसपटी आमी आमच्या ह्या उतरांतल्यान परगट्टा. आमकां सगल्यांक देवाची भुरगीं केल्यांत तेन्ना देव हेंच आवडटा की आमी ताची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत ताचे गोबाय जावंक. म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक ह्या वर्साचो विशय. सगळ्या संवसाराक वचूंक आमी शुभ वर्तमानकार कशे देवाची बरी खबर परगटूंक राजी आसूंक आमकां गरज. जायते फावटी घडयेक म्हज्या वाद्याचो हांव जाला, म्हजेच भितर हांवें चिंतलां कित्याक हांवूच परगट्टलो, दुसरी नात, कित्याक हांवूच देवाची खबर दुसऱ्यांक सांगतलो, हेरांय दुसऱ्यांकूय वावर करून दी अशें स्वार्थी मन घडये हांवें दवरलां. आज जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाची खुशी करता कितें? म्हजी भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय, कितें ती देवाची खुशी? दर दिसाक देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक. दर दिसाक हें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत आमी सदांच वेव्हारांत घालूंक. दर दिसा देव आपयता त्या प्रमाणे आमी चलूंक आयच्या दिसा कृपा आमकां मागुया. उदीक आमचें मन उजवाडाय सोमया. आमचीं पावलां
तुज्या ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमची पावलां उदीक आनी उदीक आमच्या समाजांत बरेपण हाडटली कोरण्यो आमी करूंक आमची पावलां उदीक तुजें राज विस्तारूंक पावूंक हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायक घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें घालताय उद्या कितें घालताय देखाची यानीक बाबाच्या हातान कितें वेगळी दोवोताय म्हजो म्हज्या बाबुले म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्ये पवी सविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरचेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुनायक पावयल्यो तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन भोंवता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्विली आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्तांचेर सोडवणीक फायद्याची जावं दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळडोदी तुजी पोरचां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया सुम्याची सुवामी आउलो खाता आनी एकादशीतले पियेता तितलेच पावती तूं वैभवान सोड आनी तुजें मरण भोगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक सिम्याव आमच्या आदारी बिस्वाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती चपोती बागेवन सुजे बागेवन धर्मतान सर काडीत तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गास आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासवत चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सूख दे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आखोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुझ्या माताचो इतलेच जावे माचे आशेता काहीच माझे सुवादी देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूक कर. सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी फाटयताय. मागीर फ्रांसीस शेवियराचे आपोले आनी मिसांवां पासत आमी तुका देन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर मदर तिरोन ताचें मौन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी वरवीं शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेची गांवाची दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एक जात थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिलें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कर. आमेन. गाणं घेऊया U23 पेज नंबर 241. U23. Su forgine Deus salana tu so mimoso